शिवोले सध्या उदरगतीची कामां चल्ल्यात, जाका लागून लोकांक येरादारीचे त्रास सोंसचे पडटा। खास करून शिवोले सडया मारना शेतांतल्यान रस्तो दुरुस्तीचे काम चल्ला, ते पूर्ण जावपाक वर्स लागतले। लोकांनी मातशे पासियस काडचे, थळावी आमदार डिलायला लोबोन मागला। शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रस्त्याचे जर पळोवपाक गेलो जाल्यार वयतात हे सगळे ब्लॉकेज आनी ब्लॉकेज आसा, ना जाल्यार ओपन सांडलेले आसा थंय ब्लॉकेज करून दवरलेले आसा। ते फाटले 2 टर्म रोड वायडनींग म्हणून कितें तरी केले आनी दोनूय सायडीन फुटपाथी घातल्यो, जे करपाक जायना आसलेले तेच केले। आदले जे 2 WRD मिनिस्टर आसलेले ते दोगांयनी तशेंच केले की रोड वायडनींग केले, पण सायडीन फुटपाथी घातल्या जवळ जवळ 2.5 मिटराच्यो आनी ब्लॉक करून दवरले। गाडयो येताले तेच्या भायर येवन उबे रावताले आनी जो रस्तो ओरिजिनल आसलेलो तो परतो बारीक आशीर जावपाक लागलो आनी एक्सिडेंट जावपाक लागले। आतांची MLA डिलायला लोबोन ते सगळे काडून उडयला आनी बारीक फुटपाथी घालपाचे अशें ठरयल्लें आसा। तशेंच सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो की मारना सडये हो जो शॉर्टकट जो शेतांतल्यान रोड वयतालो तो सदांच खचतालो आनी भितर वयतालो आनी खूब इन्सिडंट जाताले। तो एक आतां व्हडलो डिझायन केल्लो आसा आनी तो ह्या मेची लास्ट तारीख ताका 30 तारीख पर्यंत कंप्लीट करून लोकांक अर्पण करपाचो अशें थारलेलें आसा आनी ऑलरेडी तशें प्रपोजलूय तशेंच आसा, तेंय बी जाल्लेलें आसा। आतां लोकांक थोड्या दिसांनी ते जातले, ते इजिली मेळटलो आनी ताका लागून बाजारांच्यान ज्यो गाडयो टर्न जावन वयताल्यो त्यो चर्ची कडेन थंय वयर बाजारांत ब्लॉक जाताल्यो। आतां तो सडये मारना रोड ओपन जालो काय मागीर तोय रोड वायडनींग करपाचो आसा, म्हणजे बाजारांचो, शिवोलचो बाजाराचो। आनी शिवोलचो बाजाराचो रोड हे जर केलो जाल्यार सगळ्यो गाडयो सुरळीत वयतल्यो। सडये मारना जो मदलो जो रोड आसा जो शेतांतल्यान वयता तो सगळ्यांचो हें आसा की केन्ना तो तुमी वर्क ऑर्डर इज बीन गिवन फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर आनी ताका 1 वर्साचो टायमींग दिल्लो करपाक। सो आय हॅव स्ट्रेस्ड ऑन क्वॉलिटी वर्क टू बी डन। क्वॉलिटी वर्क जाय जाल्यार ताका क्युरींग आहा, ते बॉक्स कल्वर्ट आहा, उदक त्या वाटेंतले ह्या वाटेन वचपाक। सो आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड हिम कल्वर्ट जातात सोलिंग करून दवर, सो दॅट एटलिस्ट पीपल कॅन पास। आनी मागीर पावसाच्या उपरांत जाय जाल्यार आमी पिसोर हॉट मिक्स घालतले, तेच्या पयलें न्हू, कित्याक जाणा तो लोबरां घालतकूच पावस पडलो म्हणटकूच आनी भितर वयता, तो रस्तो मातसो हें जाता, न्यू रोड। सो लोबरां घालून हॉट मिक्स सोमतेंच घालचें ना आमी, प्री मिक्स घालून लोकांक चालू करतले, मागीर हॉट मिक्स मे बी आफ्टर द रेन्स। अशें म्हणटा की लोक की बेगीन करपाक जाय, बेगीन कांयच जायना। इन अ हरी यू वील नॉट गेट क्वॉलिटी वर्क। मागीर परते कितें हें हांगा ब्रीज देंवलो थंयसर ब्रीज देंवलो तसलो नाका। इफ यू वॉन्ट क्वॉलिटी वर्क यू शूड हॅव पेशन्स। आमच्या शिवोलकारांक आतां कितले दीस काडटात ते ह्या वाटेन येतात इगोजीच्या फुडल्यातल्यान। लिटल मोर पेशन्स एंड द लास्ट कल्वर्ट 8 बॉक्स कल्वर्ट्स लास्ट कल्वर्टाचें काम आहा, मागीर आमी सोलिंग करून दवरतले। सो पावस येवन आमकां कळटलें कितलो रस्तो देंवतात। आय मीन सोलिंग करून सदांच एज अ सरपंच ऑल्सो आय न्यू दॅट सोलिंग करून एक पावस गेलो म्हणटकूच हॉट मिक्स घालप बऱ्याक पडटा, सो दॅट तो रस्तो बाब बसोना। आय वील मेक शुअर दॅट सोलिंग घालून पयले वेहिकल चालू करपाचे, मागीर इफ वी कॅनॉट डू देन आफ्टर द रेन्स पावस सोंपलो म्हणटकूच हॉट मिक्स घालून घेता। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।